नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. म्हादयचे 4 TMC उदक मलप्रभेत कर्नाटकान मागिल्ले 36, पियेवंक 5.5, उर्जा प्रकल्पाक 8, तरीकूय कर्नाटकाची आनीक वाट्याक सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी. म्हादय बचाव जाणकार म्हणटात, म्हादयची वाटणी हीच गोयची हार. उदक मोजपाची यंत्रणा ना, कंट्रोल कर्नाटकाच्या हातात. गोयचो मुख्यमंत्री आदोगाद म्हणटा न्याय मेळ्ळो. विर्डी धरण प्रकल्पाकूय महाराष्ट्राक ट्रिब्युनलाची मान्यताय. 0.56 TMC प्रकल्पाक बावटो. महाराष्ट्रान नवो प्रकल्प अहवाल करून दिवपाचो म्हादय अधिकारिणीक. जाणकार म्हणटा वालवंटीचे वालवंट. पणजे वास्को मडगांव येरादारीचे 12 ब्रेस्तार. ट्रॅफिक जॅमात लोकांचे हाल. परिस्थिती हाताभायर. ट्रॅफिक जॅम जाता कित्याक कोणाकडेनूच जाप ना. देशभरात लोकसभा विधानसभांच्यो बरोबर वेंचणुको तांत्रीक नदरेन अशक्य. काँग्रेस म्हणटा विधानसभा कार्यकाळ सोंपचे पयलीं वेंचणूक कशें घेतले. सरकारच म्हादयचें उदक मलप्रभेत वतलें, मात कर्नाटकान मागलां तितलें न्ही. म्हादय ट्रिब्युनलान निकाल दिलो. कर्नाटकान पियेवंक मागिल्लें 36 TMC, ट्रिब्युनलान दिलें 5.5. मात म्हादयचेर 8 TMCचो जलउर्जा प्रकल्प धरून 13.5 TMC उदक कर्नाटकाक वापरूंक मेळटलें म्हूण कर्नाटकाचे वकील सांगतात. कर्नाटक आनीक वाट्याक सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी करतात. ಒಟ್ಟು 13.7 TMC ನೀರನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. We are partly happy with the award. The tribunal has allocated 3.9 TMC for diversion to Malaprabha and 1.5 TMC for utilization within the basin. We hope that at the moment it is okay. For the remaining requirements, whatever we have made claims, we'll study the report. After studying the report in depth, we'll take a decision. आणि गोंया खातीर गोंय 24 TMC उदक वापरपाक शकता. गोंयान दाखयल्ल्या 59 प्रोजेक्टांचे करचे तांत्रीक मूल्यमापन. ह्या प्रोजेक्टाक मान्यताय घेवप सक्तीचे. जलउर्जा प्रकल्पाक उदक वळोवंक कर्नाटकाक मान्यताय ना. एप्रिल 2014 एक इंटरिम ऑर्डर पास केल्ली. जो मेरेन कर्नाटका अटी मानिना तो मेरेन ती ऑर्डर लागू उरतली. केंद्रीय सरकारान ट्रिब्युनलाचो निकाल चालीक लावंक म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी नेमची म्हूण सुचोवणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोयचे वकील आनी मुख्यमंत्री म्हणटात ट्रिब्युनलाच्या निकालान गोंयाक न्याय मेळ्ळो. कर्नाटकाचो 36 TMCचो डाव साधलो ना. मात म्हादय बचाव अभियान आनी तज्ञ म्हणटात म्हादयचें उदक वळोवंक दिलें हीच गोयची हार. कर्नाटकाचें जैत. देशात न्हंयचे बेजिनांतल्यान वळोवंक दिवपाची ही पयलीच केस. गोंयाक हो काळो दीस. कर्नाटकाक भांगराचो म्हूण दोतोर नंदकुमार कामत प्रुडंटा कडेन उलयलो. येडियुरप्पा म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकरा कडेन केल्लो पत्रव्यवहार बऱ्याक पडलो. ट्रायब्युनलान अनेक सजेशन दिलां की 1956 जो ट्रायब्युनल एक्ट आसा त्या ट्रायब्युनल एक्टा प्रमाणे ट्रायब्युनलाचो वर्डिक्ट एनफोर्स करपाचो द टीथ ऑफ द लॉ तो जाय तितलो ना. तेन्ना ट्रायब्युनलान असो सजेशन दिलां की सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो एक्टूय अमेंड करचो. तो ताजो एनफोर्समेंट जो आसा वर्डिक्टाचो तोय तितलोच कंपल्सरी करचो. आनी जर खंयचें राज्य आयकना जाल्यार तातूंत भितर प्युनिटीव एलिमेंट घालचो, शिक्षा दिवपाचो एलिमेंट घालचो अशेंय म्हणा. आतां आमकां एक गजाल कळटा इनिशियली कर्नाटकाच्या रिएक्शना वेल्यान की कर्नाटक सातिस्वेत ना.
तांकां जितले मेळनात आमी म्हणटात की जे दिलां तातूंतल्यान गोंयचें कांयच कल्याण जावपाचें ना. कर्नाटक म्हणटा की दिलां तें आमकां पावना. अशी परिस्थिती तुमकां दिसता की हो जो एक ब्रॉड हे जे सगळे घालून दिला ट्रायब्युनलान ते कर्नाटक आयकतलें आनी तितली पुरतेंच रावतलें? ना, आता हे सगळे मुद्दे म्हज्या दृश्टीन तरी निरर्थक आसात. कित्याक कदाचित तुमकां खबर आसत की पार्लमेंटान सध्या नॅशनल वॉटर ट्रिब्युनल ऍक्ट पेंडिंग आसा. ताचेर केन्नाय मतदान जावन जर नॅशनल वॉटर ट्रिब्युनल ऍक्ट पास जालो जाल्यार मागीर हे सगळे जे डिस्प्यूट ट्रिब्युनल आहा ते डिझॉल्व जातले ऑटोमॅटिकली. आनी हो मुद्दोय बी तांणी सजेशन केल्या ती त्या खातीर आसतली की संसदेन गव्हर्मेंटाक बळगें मेळचें म्हणून तो फुडें व्हरपा खातीर. हे म्हणटकीच म्हाका दिसता की म्हादई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल हो संपूर्ण भारताच्या इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट 1956 ऍक्टा सकयलो निमाणो निवाडो आसतलो. मलप्रभे सारख्या सरप्लस बेसिनां आमी दाखोवन दिल्ली. सरप्लस बेसीन आसा ते तातूंत शक्य ना आनी जगान अशें खंयच उदाहरण ना की डेफिसीट बेसिनांतल्यान जे उदक कमी आसा थंयसून उदक काडून ते सरप्लस बेसिनान घालपाचें. ही आमची पयलींची भुमिका आशिल्ली की आमी खंयच्याय परिस्थितीन आनी हांगा राणा भीमदेवी थाटान असेंब्लीन आनी असेंब्लीच्या भायर सुद्दां आमच्या वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांनी तेन्ना भाशणां केल्लीं आसा. एक थेंबही कर्नाटकाला आमी वळवू देणार नाही. नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वॉटर वी विल अलाव द कर्नाटका टू डायवर्ट. आज ते सगळेच्या सगळे जनतेची दिशाभूल करपाच्या मार्गार आसात की ना गिर गये तो भी टांग उपर अशी एक म्हणणी आसा. एकदां जर कर्नाटकाक बोट दाखयत जाल्यार हात गिळटले. कित्याक तांच्या आनी काळी न्हंयचेरूय बी हायड्रो इलेक्ट्रीक डॅम उबारून थंयचें उदक मागीर हांगा काळी सुपा जलाशयान व्हरपाची बी तांची व्हडली स्कीम आशिल्ली. म्हणटकीच आज म्हादई हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट आमी तेन्ना आमच्या तज्ञ समितीन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी EIA रिपोर्ट वाचिल्लो तेन्ना आमच्या लक्षात आयलें की हे आपल्याक जाय तशें उदक हाडयतले आनी गोंयांक जाय तेन्ना तांच्या मनाक मारता तेन्ना उदक सोडटले कसलेंच नियंत्रण नासतलें. म्हणून आमकां ते म्हादई हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्टूय नाका आशिल्लो. कित्याक आमकां आमचे स्वताचे सुर्ला 1 सुर्ला 2 हे 2 60 मेगावॅट क्षमतेचे हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट 7व्या पंचवार्षिक योजने पासून केंद्र सरकारान सांगिल्ले तुम्ही ते तयार करात आणि ताका लागून तुमकां 60 मेगावॅट विद्युत मेळटली. ताका लागून 70 बी सगळ्याची भरभराट जावपाची. ताजेर आमी कांयच काम करूंक ना. म्हणटकीच पयली नंबर 1 डायवर्शन करपाक आमचो विरोध आशिल्लो. त्या खातीर आमी ट्रिब्युनलान गेले. आज खरो जर ऐतिहासीक विजय फर्स्ट टायम जाल्लो आसा जो एवॉर्ड पळयत जाल्यार तांकां जाल्यार कर्नाटकचो जाल्लो आसा. कित्याक तांकां अपेक्षा आशिल्ली ताच्या परसय डायवर्शन मेळ्ळें तांकां. म्हादई हायड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर प्रोजेक्टाक परमिशन मेळ्ळी तांकां आनी तांकां त्या शिवाय कंजक्टीव युजाक बाकीच्याय बी तांकां आज परमिशन मेळिल्ली आसा. सगळी मेळून तांकां 13.5 TMC म्हणजे कर्नाटकान शेतकरी आसा ते प्रचंड म्हणजे तांच्या भितर आज विजयोत्सव सुरू जाल्लो आसतलो. आनी म्हणटकीच प्रश्न असो आसा की आमी डायवर्शनाच्या बाबतीन कर्नाटकाक आज उदक तांणी एवॉर्डान दिल्ल्यान थंय आमी फेल जाले. आमचो पराभव जालो. हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट जो आमी सांगिल्लो आमी केन्नाच स्विकारचे नात म्हणून खंयच्याय स्वरुपान तो ताजेर आमचो पराभव जालो. काही ज्यो गजाली आसात त्यो गजाली ध्यानात घेवपाक जाय. कारण म्हादयचे पात्र जे आसा ते वॉटर डेफिशियंट म्हणजे पाण्याचो तुटवडा असलेले अशें गोंयच्या विधानसभेन त्या संदर्भात ठराव घेतलेलो. पूण ह्या संदर्भात पाठपुरावो करपा खातीर आमच्या राज्य सरकारान जे प्रयत्न करपाक जाय आसले तेतून आमी खंय तरी अपयशी ठरलेले आसा. आनी एकंदर हे उदक जे आसा हे नैसर्गिक प्रवाह जो आसा हो म्हादय अभयारण्याच्या दिशेन येता आनी म्हादय अभयारण्याच्या दिशेन येवपी प्रवाह जो आसा तो वळोवन वचपाक खरें म्हणजे चुकीचो पायंडो आसा. कारण भारताचे जे कायदे आसा पर्यावरण संरक्षणाचे कायदे किंवा वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 त्याच्या अंतर्गत अशा प्रकारचे डॅमिंग अँड डायव्हर्शन जे आसा ते ताका मान्यता दिना. पूण एकंदर लवाद जे आसता ते लवाद पाणी एखाद्या राज्याक कितले दिवपाचे ह्या संदर्भात निर्णय दिता. आणि ताका लागून सातत्यान आमी गोवा सरकारा कडेन मागणी करताले की तुम्ही पर्यावरणाच्या वन्यजीवाच्या मुद्द्याक महत्व दियात. तांकां हे उदक जे अलॉट केल्ले आसा ते खरें म्हणजे गोंयच्या खातीर एक धोक्याची सूचना आसा. आता लवादान तांकां हे उदक दिल्ले जरी आसा तरी तांकां शेवटी एक बंधन घातलेलें आसा की त्या बंधनानुसार कर्नाटकाक पर्यावरणीय आणि बाकीचे जे कायदेशीर तांत्रिक बाबी आसा त्यो पुराय करच्यो आसा आनी त्यो पुराय केल्या उपरांतूच तांकां हे उदक वापरपाक मेळटले. एकंदर ह्या संदर्भात हो जो निकाल आसा तो निकाल गोंयच्या जनते खातीर धोकादायक असोच आसा. आमचे मुख्यमंत्री गोंयांत ना. मुख्यमंत्री येतकर ते कितें सरकार कितें निर्णय घेता समज सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें आसत
ह्या वर्डिक्टाचे विरोध जाल्यार हेचेर सखोल विचार करून सरकार म्हणून मुख्यमंत्री कितें निर्णय घेतले. तशें तेंच्यांनी ऑर्डरी म्हटल्यार की 4.5 आनी 1.5 लोकल ह्या हेचो यूज करपाक जाय आनी 4.5 MLD म्हादई बेसिनान हें करपाक आसा आनी बाकीचे गोंयांत आसा. तेजेर आमचे बाकीचे ह्या तज्ञ आसूं किंवा अभ्यास केल्ले लोक आसा हांकां सगळ्याक विश्वासान घेवन आमी मुख्यमंत्र्याकूच सांगतले की आता हेजेर मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेवं सरकार. तेन्ना पर्यंत कारण मुख्यमंत्री 17 तारखेक गोंयांत पावता आनी 18 तारखेक हेजेर निर्णय जाता. ह्या निर्णयान सिद्ध जाल्लें आसा की गोवा सरकारान जी भुमिका मांडलेली म्हादईच्या बाबतींत ती भुमिका म्हादई लवादान उखलून धरलेली आसा. ज्यो कर्नाटकाच्यो मागण्यो आसल्यो 35 TMC उदक मागिल्लें तांणी तातूंत भितर 5.5 TMC हें तांकां दिलें गेलां. तातूंत भितर इन बेसिनान 1.5 वापरपाक दिल्लें आसा आनी उरिल्ले जो 8.02 हायड्रो पावराक तांणी मागिल्लें तें हायड्रो पावराचें उदक सगळें पावर निर्माण केल्या उपरांत जें उरतलें तें परत डायवर्ट जावन परत हांगाच येतलें गोंया सायडीकच येतलें म्हणून थंय हायड्रो पावर वापरून जाल्या नंतरचें जें उदक उरता तेंवूय सकयल येतलें. म्हणजे गोवा सरकारान जी भुमिका मांडिल्ली ती सर्वोपरी म्हादई लवादान उखलून धरलेली आसा. ह्या मुळे हांव आनंदीत आसा ह्या हाचेर लवादाच्या निर्णयाचेर. जर आनी कितें डायवर्शन वगैरे कितें करचें आसलें जाल्यार तें तांकां करूंक तशें कोर्टाची खूब परवानगी सक्त परवानगीची गरज आसा. कोर्टाक विचारल्या शिवाय ते कांय करूच शकनात. म्हादई ट्रिब्युनलाचें जे वर्डिक्ट आयलां ते आम आदमी पार्टी म्हणटा इट इज पेनफूल. गोंयकारांचो इंट्रस्ट तातूंत प्रोटेक्ट जावंक ना. सरकार व्हडलें सांगतालें कांयच दिवचें ना. 0.3 TMC पासून आज 4 तांकां TMC म्हादई डायवर्शन अलाव केल्लें आसा. दॅट इज अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. हांवें हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की आतां आमचे जागे विकून लँड सेल चालूच आसलो. मागीर रिवर नॅशनलायजेशन म्हणून आतां जालें आनी आतां ते नदयांनी व्हांवपी उदक सुद्दां आतां डायवर्ट जालें. दीस इज व्हेरी बॅड. दे हॅव नॉट बीन एबल टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनीक पळोवपाक गेल्यार इतली मॅन आवर्स इतले लोक तितून वावुरले आनी कितल्यो खोट्यांनी लिगल फीज म्हणटात ते सगळे खर्च करून सुद्दां आज गोंयचेर ही दुखाची परिस्थिती आयल्या. म्हाका म्हादयचे वांटणेक बावटो दाखयतना ट्रिब्युनलान महाराष्ट्राकूय विर्डी धरणाक बावटो दाखयला. म्हादयचे विर्णी धरणात 0.56 TMC उदक वळोवंक मान्यताय दिल्या. मात महाराष्ट्राक प्रकल्पाचो नव्यान DPR करून म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारणीक दिवन मान्यताय घेवची पडटली. मात जाणकार आनी तज्ञ म्हणटात तशें जाल्यार वाळवंटीचें वाळवंट जातलें. म्हादयच्या वांटणेक बावटो दाखयतना ट्रिब्युनलान महाराष्ट्राकूय विर्डी धरणाक बावटो दाखयला. विर्डी धरणाच्या बाबतींत आमी खूब वर्सां आतां उलयतात त्या बाबतींत. हो एक त्या भागान जे आतां एक्चुअली उदकाचे जे प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी स्ट्रिम्स आसा आनी जे कंटूर बंडींग बी आसा ते सगळे महाराष्ट्र सरकाराक उपाय उपलब्ध आसतना सुद्दां थंयच्या शेतकऱ्यांची मागणी नासतना सुद्दां कांय एक बडे जे बागायतदार आसात आनी कांय वेगवेगळे इंडस्ट्री थंय येवपाची शक्यता आसा ते टेल एंड जाता तो एक्चुअली. ते टेल एंडाचेर तांणी जो सगळो जो भाग आसा तो वाळवंट न्हंयचो तो पुरो जलसंचय क्षेत्र किंवा बेसीन आसा ती वाळवंटी न्हंय ट्रिब्युटरी आसा. विर्डी इरिगेशन डॅमाक आज तांकां हांवें म्हणा तशें ब्लँक चेक दिला आज आनी ताका लागून गोंयची अशी विचित्र परिस्थिती खंयचीच पकडल्या भशेन आसा परिस्थिती. कित्याक विर्डी डॅमाचो गोंयांक फायदो कांयच ना. कित्याक ते उदक जर वयर आडोवन जर महाराष्ट्रान तांकां एवॉर्ड दिला त्या प्रमाणे वापरत जाल्यार सकयल जे उदक येता वाळवंटी न्हंयच्या प्रवाहाक विशेषतः ड्राय सिजनान ते वाळवंटी न्हंयची
आज आमची आयज पर्यंत जी आमी तिची पर्सनॅलिटी पळयल्या, व्यक्तिमत्व वाळवंटी न्हय, वाळवंट न्हय, पूण आज ह्या अवॉर्डा ट्रिब्युनलाक लागून विर्डी इरिगेशन प्रोजेक्टाक ब्लँक चेक दिल्ल्या कारणान आज वाळवंटी न्हयचे वाळवंट जावपाची परिस्थिती 1 वर्स 2 वर्सान जाल्ली दिसतली, फक्त पावसाचो 2-3 म्हयन्याचो सीझन सोडून जेन्ना फ्लडिंग बिडिंग जाता तेन्ना. आनी हाजो दुश्परिणाम असो जातलो की वयर पासून सामको म्हणजे तो जो केरी पासून मागीर सकयल सारमानस पर्यंत जो एरिया आसा ताजेर प्रचंड म्हणजे एक दुर्भिक्ष, उदकाचे दुर्भिक्ष, ग्रावंड वॉटराचेर परिणाम, संपूर्ण नुस्त्याची साखळी, जैवीक साखळी ताजेर परिणाम असो जातलो. म्हणजे विर्डी इरिगेशन डॅमाच्या संदर्भात पयलीं आमच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन टेक्निकल डॉक्युमेंटेशन इन्फॉर्मेशन कसलेंच ना, आनी तांणी लिगल टीम आमची सबशेल हातून फेल जाल्या हें हांव सांगता. ह्या केशीन फेब्रुवारी 2015 एक अंतरीम आदेश पास केल्लो, जो मेरेन महाराष्ट्र अटी मानिना तो मेरेन आदेश लागू उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.